भोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आमकां पयले वाचपाक पावलोच्या मिशनर वावराची खबर मेळ्ळ्या. पावलो जावन आसलो त्या काळाचो एक व्हड मिशनर, सगळ्यान व्हड. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो देशांनी गांवांनी शहरां वचोन त्या देवाची उतर परगडलें, बरी खबर सांगली आनी हो वावर करून ताका खूब खूब फळ मेळ्ळें. आज आमकां ताच्या एफिसस शारांत त्या गांवांत वेतूच आमकां ताच्या वावराची खबर मेळटा. दोन वस्तू म्हणजे तो पयली क्रिस्तांव तांची खबर घेता आनी दुसरी वस्त म्हणजे देवमंदिरान वचोन तो कोणाक भियेनासतना देवाचें उतर परगडटा. आनी हे वरवीं जो वार देवान ताका दिल्लो तो प्रमाणीकपणान शांतीन आनी कोणाक भियेनासतना तो वार करता. देवान आमकांय होच वाव दिल्लो आसा. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आसा. कित्याक जेन्ना आमी बाप्तिस्म घेतलो तेन्ना देव बापान आमच्या काळजांत, जिवितांत हो पवित्र आत्मो दिलो. जसो वावर पावलून केलो तो आमी करूंक फावो. जायत आमकां दिसांनी गांवांत वचोंक जायना, पूण आमचेच फॅमिलींत, कुटुंबांत, आमच्या संस्थेंत तर आमी बरे भाशेन आमचें जिवीत सारल्यार, क्रिस्तवाचें तोत दवरल्यार आमी एके भाशेन पावला सारके मिशनर जावंक शकतात. तर हो वावर करूंक, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हो वावर करूंक आज आमी देवा लागीं कृपा मागुया.